आयच्या ह्या फाउंडेशन स्टोन जे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कलवट नियर मानशेर श्री कृष्णा टेम्पल तो पिल्यान आणि आमच्या वेरे रेज मांगूस बॉर्डरीचेर आहा हो कलवट. म्हाका दिसता आतांच आमचो एकटो भाव म्हणटालो की लिबरेशन जाल्ल्याक ह्या कलवटाक कोणीच पळोवंक नासलें. इतक्या वर्साचो हो कलवट जरूनय जावंक कितकी वर्सां जालीं आनी तेजो रिपेर मेंटेनन्सूय कांय जावंक. पूण आमच्या लाडक्या MLA केदार बाबान बरो इनिशिएटीव घेवन हें काम प्रायोरिटीचेर घेवन हो मेन जो रस्तो आहा तेजें कलवटाचें काम हातीन घेतलेलें आहा. तेजो आयज शुभारंभ जाल्लो आहा. हें काम आतां काही दिसांनी स्टार्ट जातलें. अशीच बरी कामां आमचो केदार बाब करता. खुबश्यो आनीक रिटेनिंग वॉल आहा. वॉर्ड नंबर 4 म्हाज्या वॉर्डान आहा रिटेनिंग वॉल. ग्रावंडाचें काम आहा. पंचायत घर आहा. ही सगळी अंडर तेज्या लिडरशिपीक हांगा साळगांव एंटायर साळगांव मतदारसंघ हो एक बऱ्या हितून फुडें वयता. अशीच तेज्या हातीन बरी कामां जावची. तसोच आमचो ZP संदीप बाब आहा. आमच्यो पंचायती सगळ्यो आमच्या रेज मांगूस पिल्यान सालिगांव सांगोळडा ह्यो सगळ्यो पंचायती आहा. ह्यो हातीक हात केदार बाबाच्या धरून बरी कामां आमी सगळे जाण फुडें व्हरता. आमी पिल्यान आनी रेज मागूस ह्या बॉर्डरीचेर आसा श्री कृष्ण टेम्पला कडेन. म्हाका दिसता हो आयज कलवट जो पोर्चुगीज टायमा वयलो कलवट अजयन सांगला ते भशेन हेका कोणेच केन्नाच पळोवंक नासलो. पूण आयज तेजो फाउंडेशन स्टोन जाल्लो आसा आनी हेजे सगळे श्रेय आमच्या लाडक्या आमदाराक वयता. कारण इतली वर्सां ते पोंच्यान माती हे पडत आसताली आनी आमकां खूब भंय दिसतालो केन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो बसी वयताले ट्रक वयताले आनी खूब भंय दिसतालो. पूण आमी आमदाराच्या नदरेक ते हाडलें. आमदारान फुडें सरोन जे आयज हें काम हातीन घेतलेलें आसा तशेंच फूल पिलेन पंचायत म्हण रेज मागूस म्हण बाकीचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी पंचायती येता तितले पंचायतींनी भरपूर डेव्हलपमेंट सध्या चालू आसा आनी जायत आसा. आयज 2 तेणे कामांचो आयज शुभारंभ केल्लो आसा. एक ह्या कलवटाचे दुसरो रिटर्निंग वॉल बाबा टायल्स थंयसर रिटर्निंग वॉलाचें काम केल्लें आसा. दोन्ही आयज शुभारंभ केल्लो आसा. अशीच तेज्या हातीन बरी बरी कामां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावची. सगळ्यो पंचायतीचो ताका भरपूर सपोर्ट आसा आनी तेज्या सपोर्टान आमकांय भरपूर कामां करपाक मेळटा. श्री कृष्ण टेम्पल पिलेन आनी आमची रेस मागूस पंचायतीची बॉर्डर थंयच आमी आयज नाल्ल फोडला नवो कलवट बांदपाक लागून. सांगला तशें हो खूब पोरनो कलवट आशिल्लो. हेका मेंटेनन्स नासल्या कारणान मातसो डेंजरस आशिल्लो. वीक जाल्लो कलवट आनी व्हडल्यो गाडयो हांगच्यान पास जाता आनी केन्नाय कितें अपघात जायत एक्सिडेंट जायत हो सगळ्यांच्या मनान एक भंय आशिल्लो. तेका लागून आमी प्रायोरिटीचेर तो घेतला. आयज आमी तेजे शुभारंभूय केला आनी काही दिसान तेजें काम सुरवात जावन तें कंप्लीट जातलें. फुडल्या विकान एक 15 तारीख पर्यंत आमकां उरलेली रोडाची कामां आसा ती पळोवंक मेळटली. 2 मेजर रोड्स गिरी गांवान आशिल्ले ते खूब टायम पेंडींग आशिल्ले ते आमी रोड 15 तारीख जावन ते दोनूय रोड चालू करता. सो विविध कामां पंचायत घर अजय बाबान सांगता तशें आमी तें घेतलेलें आसा. सो विविध कामां आमी हांव MLA म्हणून जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई म्हणून तशेंच सुष्मिता मॅडमीच्या अंडर रेस मागूस पंचायत आनी सगळे पंचायत मेंबर्स तशेंच पिलेन पंचायत रेश्मा आसा अजय बाब आसा संतोष आसा अश्विनी मॅडम आसा अक्षय आसा हे सगळे एकट्यान हातान हात घालून काम करीत आसा. आनी सगळ्याकून हांव सदांच म्हणटा की जेन्ना युनिटी आसता तेन्ना कामां बरी जाता. जेन्ना सगळे वॉर्ड मेंबर्स एक पावल फुडें मारता ते पावल फुडें मारतकूच आमकांय हांव आनी जिल्हा पंचायत मेंबर आनी आमचें डबल इंजीन सरकार आमकां आमच्या सरकाराचो भरपूर पाठिंबो मेळटा आनी मेजर डेव्हलपमेंट जी आसा ही कामां चालू आसा आनी जायत रावतली. म्हाका दिसता रोडांचो जो इश्यू आसा हो 15 तारीख जावन कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजर जे इश्यू आसा हे कंप्लीट रोड जावन ते विशय जे आसा ते सुटका जातली. नामोशी जंक्शना कडेन एक पेंडींग रोड आसा. पावसान तुमी पळयलां आसतलें ग्रीन पार्काच्या आयल्यान ते भरता आनी थंयच्यान वचूंक मेळना. तोय रोड घेतला. तोय फुडल्या म्हयन्या भितर तोय रोड सुरवात जातलो. तेका आमी रायज करता तो रोड कारण थंय उदक भरता म्हणून आनी जाता तितलें थंय उदक भरचें न्ही आनी व्हेहिक्युलर ट्रॅफीक आसा हें बंद जावचें न्ही हेजी आमी खात्री घेतले आनी मॅक्झिमम जी कामां आसा ही आमी फुडल्या दिसांनी तुमकां ती पळोवपाक मेळटली.